मला जे ट्रेडिशनल फेस्ट करपाची आसा केन्ना ते नोव्हेंबरा ट्रेडिशनल फिशरमॅनूनी वर्ल्ड फिशरमॅन डे आहा. ओके जेन्ना आमी आख्खे गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी चिंतला रापूण मुठाय ती मान कॉलेजी भुरग्यांक इस्कला भुरग्यांक आनी आमगेले 40 मिनिस्टरां आनी सेंट्रल फिशरमॅन मिनिस्टर आनी आमगे पावर गान जात जाल्यार मोदी आनी अमित शाह आमी गोंय हाडून दाखोवपाक वताय ट्रेडिशनल फिशरमॅन इज डाईंग. लूक कितले हार्ड वर्क हे जाते. सो रापड मुट्टी एक केश बसोता एक आम येश उब रावताय येश 40 मिनिस्टर आपयतले कोण हे नाय ते मुखार आम चोयतले आनी तांकां आमी ओल्या लागों लागले एशको ओल्या आनी तांकां कळोवपाक दितले आमी फिशरमॅन कितले हार्ड वर्क कोताय. बारीक वयर नुस्तें आहाय ते माताय आनी तेजेरी आमगे पोट बोना कित्या ह्यो भायल्यो बोटीन आमगे नुस्तें वताय. ताका लागून आमी ट्रेडिशनल इंटरनॅशनल फेस्ट डे बाणाल बिचीर कोतले. हांवें सांगता फिशरी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल दोनी MP इनवायट कोतले 40 आमदारां इनवायट कोतले आनी हे आमी फेस्ट कोतले. ते फर्स्ट टाइम गोंयान जातले. फर्स्ट टाइम गोंय कित्या आज ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हळ्यार वर्ल्ड भर गाजोता आनी हे फेस्त आमगेले बरें वयतले आनी तेजे मागीर आमी वर्ल्ड फिशरमॅनाक गोंय आपयतले आनी हेंय फेस्त हांवें कळ्ळें रिपीट कोतले आनी जे रापणी नुस्त्या पडटे आमगेले गोंयचे मिनिस्टर जावं MLA जावं गोंयचे लोक जावं कॉलेजी भुरगीं जावं नाजाल्यार इस्कला भुरगीं जावं तेमकां नुस्त्या पेजे बारा भाजून दितले. आणि केन्ना म्हणजे एकूच दीस जातले कितके दीस एकूच दीस. एकूच दीस सो आमी सनसेटार रापूय दोतले 6 o'clock 7 o'clock हो मांडावय आमच्यो फिशरमॅनां गेल्यो बायलो आमकां रांदून जे आमगेले पाय शेपाय ते जेयताली तो पेजेचो कळसो उगडास करून हे फेस्त आमी बाणालेच्या गांवांक आख्खे फिशरमॅन फुलोयतले. आणि खर्च आसतलो तो कोण फिशरमॅनूच घेतले खर्च फूल खर्च इतलो दुडू आमकोळे जावपाना. आमी ऑलरेडी सेंट्रलाक उलयलां आनी सेंट्रलान आमकां जात तितलो सापोर्ट कोत मुळा प्लस NGO आमकोळ मेळो आहाय तेमी सापोर्ट कोत मुळा कित्या एवरीबॉडी लव ट्रेडिशनल फिशरमॅन एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग ट्रेडिशनल फिशरमॅन. आनी फाटीं हांवें इस्कला एक हे मारलो कॉमेंट इस्कला भुरग्यान कॉलेजी भुरग्यान हेचे जायते इस्कला भुरगे आमकां आतां प्रिंसिपल हेडमास्टर टिचर आपयताय आनी ती बिचिरी घेयत येताय कितको पाटी कोताले कितको जाळ शिंवताले कितको नुस्त्या माताले आनी आतां टिचऱ्यो सर येताय म्हूण आमकां जिवा बरें दिसता आनी आमचें गोंयचें नांव आमी वयर काडलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.